काणयेचें नांव धव्या दगल्या वयलीं काळीं खतां. काणयेकार क्लॅरन्स पिंटो काईकांबा. सादर करता प्रवीण निड्डोडी. दोन सगळीं कुटुंबां पयले फावटी सांगाता मेळिल्लीं. मस्कतान एका बऱ्या घरांत एका बऱ्याच उद्देशान. पूण दोनी कुटुंबां मदें बरेंच फरक आसलें तें उक्त्यान दिसतालें. एका कुशीन पयशांचें आनी गिरेस्तकायेचें तर आनी एका कुशीन सादें आनी दुबळीकायेचें. त्याच वरवीं जावंक पुरो तीं ह्या बंगल्यांत सांगाता मेळिल्ल्या थोड्या वेळा पयलें तावन अजापानूच तीं एकामेकां पळोवनासलीं शिवाय जायतें कितेंच उलोवणें जावंक नासलें. आनी ह्या कुटुंबां मिलनाचें कारण तांणी येवजिल्लें तांच्या भुरग्यांचें ऋतीक आनी ओलिवियाचें काजार. हो काजाराचो पवित्र संबंद निगंट करच्या खातीर तीं दोन कुटुंबां सांगाता मेळिल्लीं पयले फावटी. ओलिविया बारीस सोबायेची तरणी चली, कोरेस कातीची, आधुनीक काळाची आनी फॅशनाची. ताजो बापूय रुपर्ट गोंजाल्वीस आनी आवय मार्गारेट गोंजाल्वीस. दोगांय मस्कतांतच जायतीं वर्सां जावन वस्ती करनासलीं. तांच्याच घरा ह्या विलासी बंगल्यांत ही मिलाघात आसा केल्ली. रुपर्ट गोंजाल्विसाक ताजेंच म्हणलें बिझनेस आसलें. ताच्या कुटुंबांत आनी बंगल्यांत गिरेस्तकाय दराबस्त आसली ती उक्त्यान दिसताली. आनी तशीच जायती आडंबराय. ऋतीक पळोवंक दिंडो मानाय, लांबायेक तिगीद मोटाय, वोंटा वयर दाट मिशयो, तकले वयले दाट केस मोटवे जावन कातरिल्ले. ताका पळयल्यार खंयच्याय चलयेक एकाच घडयेन पिशार घालचें आकर्शण ताजे थंय आसलें. ताजी आवय डोरोथी बारीस सादी आनी बळ्या स्वभावाची. राजस्थानाचे राजशेर जयपुरांत जीवन आसची ती थंय तावन पयल्या फावटी मस्कताक आयिल्ली. पयल्या फावटी म्हणटना विमानाचेर पयन करचेंच तिणें पयल्या फावटी जावन आसलें. भारताच्या भितर जाल्यार तिणें खंयसरी खंयच्याय शाराक पयन केल्लें ना. तशें जयपुरांतच जीवन आसचें तिणें भायलो संवसार पळोवचो पयले फावटी. त्या वरवीं जायत काल ती आयिल्ल्या थंय तावन ह्या नव्या संवसाराची झळक पळयतना तिच्या काळजा मनांत वादळां उठुलींच. ताच्याकी चड जावन आज आनी आतां ह्या गिरेस्त बंगल्या भितर येतानांगी ह्या हेर खंयच्याय कारणाक लागून ती सगळीच काणशिरोवन गेल्ली. तिच्या तोंडाचो चारो सगळो बदलोन गेल्लो. ऋतीक आनी ओलिविया एकाच दफ्तरांत काम करतालीं. विधीचें निर्मणें खंयसर आनी कशें आसा पळय थंयसर जिविताच्या पयण्यार अवचित्त घुंवडी येवंक कांयच कश्ट जायनात. ओलिवियाच्या आवय बापूयक आपल्या दुवेचें काजर गिरेस्त आनी समाजेंत उंचल्या स्थानार आसच्या चल्या लागीं दबाजान करचें म्हूण मन आसलें मात्र न्हय, आपल्या सर आस्तीचो एकच वारेसदार जावन आसच्या धुवेक तांच्या घरांतच रावचो, तांच्या बिझनेसांत वांटेली जावचो घर जावं मेळ्ळो तर बरें आसलें म्हूण तांणी चिंतलें. ओलिविया मस्कतांत जल्मल्लें. सुरविल्लें शिकप मस्कतांत शिकल्लें तर सर्तीक उंचलें शिकप कॅनडांत पाटी ओमानाक आयिल्लें. कॅनडांत कायम विजा जावन त्याच धर्तेर जियोंक ताका मन आसलें तरी आवय बापूयच्या वत्ताया लागून पाटी ओमानाक आयिल्लें म्हणयेत. पाटी आयल्या उपरांत जोगत्या कामा खातीर हें तेणें ताणें सोदुल्लें ना.
बापयच्या वळखेनच एका बऱ्या तेला कांबड्यान ताका काम मेळ्ळें. बापयच्याच कांबड्यान ताका काम करी येत आसलें, पूण स्वतंत्रपणी जियोवच्या आशेन ताणें भायल्या कंपनीन काम जायचें म्हूण आशा दाखयल्ली आनी ताच्या आशे प्रमाणेच ताका कामय मेळिल्लें. त्याच वेळार त्याच कंपनीन मुंबयतावन ऋतिकाचे कामाचें नेमाकपण जाल्लें. तेलाचो रासायनीक इजनेर जावन शिकप ताचें जाल्लें जाल्ल्यान त्याच शिस्तेन काम करच्यान तो आयिल्लो. तशें सादारण एकाच वेळा कामाक नव्यानच भरती जाल्लीं दोगांय. नव्या कामेलांक कंपनीच्या हेर सिब्बंदीक वळख करून दिवच्या सुरविल्ल्या कार्यान एकामेका मेळिल्लीं. नवीनच भरती जाल्ल्यान त्याच दीस उलोवंक अवकाशय तांकां मेळिल्लो. तीं उलयिल्लीं. अशें सुरवेर जाल्ली वळख दीस वेता वेता बोळ जाल्ली. ऋतिकाचें उलोवणें नाजूक जावन स्वभाव बारीस साद्या खाले तिचो. ऋतिका थंय आपणाक आनी आपल्या जिविताक जाय जाल्लें सर आसा म्हूण खात्री जावन ओलिविया ताच्या मोगार पडुल्लें. एक दीस अचानक ऋतिक आनी ओलिविया सांगाता शॉपिंग मॉलान हाताक हात धरून भोंवची रुपार्ट आनी मार्गारेटान पळयिल्लें. तांणी त्याच राती ओलिविया लागीं विचारलेंच. ओलिवियान कितेंच लिपयिल्लें ना आनी आपूण काजर जावचें तर ऋतिका लागींच म्हूण घट्ट सांगूंक लागलें. लावी, तुका कितल्या मोगान आनी वर्त्यापणान आमी पोसलां म्हूण तूं जाणाय मू पुता. रातीक जेवणाक बसल्या वेळी रुपार्ट गोंजाल्वीस आपल्या धुवे लागीं म्हणा लागलो, तूं आमचें एकलें सुद्दू आनी आमचें आसलें सर्व तुजेंच. त्याच खातीर कॅनडान तूं शिकलें तरी तुका फाटीं यस्स गांवाक हाडलें. कित्याक आमच्या बिझनेसान तुवें वांटली जायचें मात्र न्ही, आमचें आसलें सर्व तुजेंच जायचें म्हूण. आनी तूं काजर जाल्या उपरांत हें बिझनेस, हें कारबार आनी आमी एकठांय ग्रेस्त काय तुमचीच जायचें म्हूण आमची आशा. तुका कितेंच उणें जायनातलें तसलें हर एक तुका आसतलें. फकत आमच्याच अंतस्ताचो सोलो तुका मेळ्ळो जाल्यार कितलें बरें जायत पुता. डॅड, ओलिविया मदेंच उलयलें. तुजीं सिंतिमेंतां, तुमची आशा आनी अत्रेक हांव समजतां डॅड. एक बापय जावन तुमी तशें चिंतचें खंडीत जावन साहज. पूण म्हज्या जिविताची संपूर्णता मेळा जाय तर हांवें खुशीवरच्या चल्या लागींच हांवें काजर जायचें. हांव ऋतिका सांगाता सदांच खूश आसतली म्हूण म्हाका भरवोसो आसा. तो म्हजो मोग करता आनी हांव ताजो. म्हजें जिवन तें ऋतिका सांगाता रसूंक चिंतलें जिवन पळयलें तर आमच्या घरची म्हळ्यार तुजी आनी मम्मीची ग्रेस्तकाय फकत दुसऱ्या स्थानार येता. ह्या वेळी ऋतिका सांगाता जिवन बांदच्या विशयां मात्र हांव चिंतून आसां सोड, हेर कितेंच न्ही. उलोवणें मुखारसून गेल्लें. मार्गारेटी उलयली, पूण ओलिवियान तांचें कितेंच आयकोवचें या ओप्पोवचें प्रयत्न केल्लें ना. ऋतीक एक सादो कामेली म्हूण तूं जाणाय. तुज्याच दफ्तरान काम करचो एक सादो इजनेर. आमच्या कंपनीच्या इजनेरांक ताज्याकी चड सांबाळ आमी दिता हांव कोणना. डॅड, ओलिविया मदेंच उलयल्लें. पयशांनी मनशाचें मोल तूं बांदताय जावंक पुरो, पूण हांव न्हय. तुजी आस्त आनी ग्रेस्तकाय आमकां मेळना तरी कुशेन जियोवंक आमी शकतल्या म्हूण आमकां कळीत आसा. आमी दोगांय काम करता आनी जियोवंक जाय जाल्लें तें जोडटा. आमी खूश आसतले.
रुपर्ट गोंजाल्वीस सलवल्लो. तर पुता, ताज्या कुटुंबा विशयान तूं कितेंच नेणाय? गांवांत खंय ताजीं वडिलां कितें करतात हें सर आमकां कळ्ळें जायचें पुता. रुपर्टाक क्रेक म्हणालो. ओलिविया एक फावटी थंड जालें. हांव ताच्या कुटुंबा विशयान इतलेंच जाणा. ताका बापूय ना, एकलीच आवय. एकल्याच आवयन ताका पोसलां. बारीक कश्टांनी ताका शिकाप दिलां तें हांव जाणा. हो माय गॉड, बापूय नांगी या बापूय कोण म्हूण ताजी आवय नेणा. एकली मंगळुरी स्त्री जयपूर तसल्या पयशिल्या शारांत जियेवन आसा आनी तेंय बापूय नासतना पोसला म्हळ्यार म्हाका कितेंच समजना. आनी ताच्या कुटुंबांत कितेंपणी गोंदळ आसाच. उलोवणें आखेर जाल्लें. ओलिवियान ऋतिकाच्या आवयक मस्कताक हाडूंक जाय जाल्ली तयाराय करता म्हूण बसयल्लें. आनी त्या प्रकार डोरोथी मस्कताक येवन पावुल्ली. पियोवच्याक जाय जाल्लो सोरो आनी पिवान आयलें. डोरोथीन उदका शिवाय हेर कितेंच घेतलें ना तर ऋतिकान बियार घेतली. रुपर्ट बारीस नियमाचो मनीस म्हूण सर्वांक ताच्या इश्टांच्या आनी बिझनेसाच्या वर्तुळांत वळखीचो. आपल्या भलायकेक बरें म्हूण ताणें ब्रांदीचो ग्लास घेवन ल्हान ब्रांदीचो पेग घालून तांदूळ उंनुदा वतलें. पिवन जाल्या उपरांत साकणें आयलें. विविध नमुन्यांचें खाण मांडून दवरलें. आमच्या जिवितांत आमी आदर्शांच मुखार दवरून जियेलीं मनशां आमी. मार्गारेटान आपल्या पातळ जिबेन उलोवं सुरू केलें. ऋतीक आनी लावी आमचीं भुरगीं. एकामेका वळखून पसंत करून मोगार पडोवन आतां काजर जावन भायर सरल्यांत आसता ह्या वेळी आमच्या विशयान म्हळ्यार आमच्या कुटुंबा विशयान स्पश्ट आनी सुडाळ जावन सर तिडची जाय म्हूण आमची आशा. ऋतिकान जावं डोरोथीन जावं कांय म्हळें ना. ती मार्गारेटाच्या तोंडाकच पळोवन बसली. मार्गारेटच मुखारसून उलयली. आमी सुकोवन पडुलीं मनशां, हांव आनी रुपर्ट दोगांय. पूण संवसारा मुखार आनी देवा मुखार आमचें उणेंपण वळखून आमी कुटुंबा जिवीत बांदिल्लें आनी आमचेर देवान वर्ती आशिर्वादां ओतुलीं. आमी आतां बारी सुखान आनी संतोशान जियेतांव. बारीस सुकें मावनपण थंयसर भरोन गेलें. आमचें एकलेंच दूख. इतली ग्रेस्तकाय हें सर ताचेंच. आनी त्याच खातीर आमच्या धुवेच्या न्हवऱ्यान आमच्याच सांगाता आमच्या बिझनेसांत वांटेली जावन जियेल्यार बारीस बरें. ना, तो तुमच्या सांगाता जियोवचो ना आनी म्हज्या सांगाताय जिये जाय म्हूण ना. डोरोथी आतां पयले फावटी तिक्के घट्ट उलयली. म्हजो पूत इज्जो जावन जियोवचो ना. स्वतंत्रपणी ताच्याच वावरान जोडुल्या जोडीन ताच्या बायलेक आनी कुटुंबाक पोसूंक सांगता तर जाल्यार मात्र ताणें काजर जाय. नांतर ताणें काजर जावंक नजो. रुपर्ट आनी मार्गारेट तटाक जावन मावून जालीं. ओलिवियान खाणाची वाटली गुंडायली. आज आमी आमच्या कुटुंबा विशयान वळख करून दिवंक हांगासर मेळ्ळ्या आनी उपरांत आमच्या काजराचो संबंद घट करूंक म्हूण हांगासर आसांव. वडिलां थंय जाल्ल्या तिक्के कठीणाच्या उलोवण्याक थंड करचे खातीर ओलिविया उलयलें. हां वय पुता. मार्गारेट आपलो ताळो सारको करून उलयली. आमचो रुपर्ट, म्हजो घोव रुपर्ट गोंजाल्वीस. बारीस शिस्तेवंत आनी कसल्यांत दाक्षिण्य नासतना जिविताची आदर्शां पाळिल्लो आनी पाळसो मनीस. ह्या वेळी हांवें सांगचें हरयेक आनी सर्व सतस. हातूंत कसलींच गडपां या फोटी बिलकूल नात. आमचीं भुरगीं एक जातना
कुटुंबाचे विशयान सारकी समजणी दिवचो आमचो खायदो जावन आसा. हांव पाद्री जावन आसलो. मार्गारेटाची उतरां आखे जावच्या पयलेंच रुपाटान उलोवंक सुरू केलें. आनी म्हजें मार्गारेट एक माद्र. हांव धार्मीक सेवा दिवच्या फिरगतींत थंयसर आसलेल्या कोवेतांत आसलें. आल्तारीचीं फुलां मांडून दवरच्यान बारीशी हुशार. भुरग्यांक दोतोन शिकोवच्यान ताच्या बरी कोणूच नातलें म्हणा जाय. गायनां गावच्यान ताचो ताळो कोगळे भाशेन. एक दीस सांजेर सूर्य बुडल्या उपरांत अचानक तें ताचो लोभ घालिनासतना इगर्जेक आयिल्लें फुलां मांडून दवरूंक. ताका हांवें पळयिल्लें आनी म्हज्या काळजांत कठीणायेचो उजो पेटिल्लोस आनी हांव ताच्या मोगार पडुल्लों. आदांव येवेच्या मोगार पडिल्ल्या बरी. हांव इतलो आदर्श शिस्तेचो आनी कठीणायेचो पाद्री जावन आसलो तरी सलवल्लों. म्हज्या थंय विशेश देवासपण आसलें तरी मनशापणान म्हाका सलवयिल्लें. आदर्श जिणेक हांवें आद्यत्य दिल्लीस. दैवीक जिणेंत खंयच्याय रितीचें उणेंपण जायनासल्या परी हांव जियेल्लों. पूण विधीच्या विशेश उसांबळे मांडावळेंत आमी शिरकोन अस्कत जाल्या ओंगी ह्या सैमीक व्हडण्या झुजांत सलवलें हांव तें कळीत ना. त्या दीस आमच्या मोगाची सुरवात जाल्ली आनी एकामेका खातीर जियोंक निचेव केल्लो. जेन्ना आमी एकामेका खातीर जियोंक सुरू केल्लें तेन्ना आमच्या मोगा खातीर आमच्या विस्नार धार्मीक बेसाक आमी सांडिल्लें. आमचो धर्म पयस केल्लो. आमी एकामेकाचो हात धरिल्लो. आमी गांवांतावन धांवुल्ल्या. लोकांन म्हणलें पाद्रीक आनी माद्रीक सरब मांडल्या आनी ती लोब उडोवन धांवली म्हूण. वय, आमी धांवुल्ल्या आमच्या लोकांतावन फकत आमच्या मोगाचेर पातयेवन, आमकां एकामेका थंय आसलेल्या भरवशाचेर पातयेवन. आनी आमची पातयेनी आमकां सलोवंक सकयल्ली ना. आमी सतान जियेल्या देखून आमी जिखल्या आनी जियेल्या आनी कांयच नातल्या जिवितांत वृत्तीपर जिवन बांदून जैत जोड इतल्यार पावल्या. फकत आमच्या कठीण मिनतेन देवान आमचेर बेसांव घाल्लें. आमी मस्कताक आयिल्ल्या. सुरवेर हांवें काम केल्लें तर उपरांत हांवें म्हजेंच बिझनेस घाल्लें. तें बिझनेस बारीस बरें जालें. आमी जैताच्या वाटेन चल्ल्या. आमकां देवान सोबीत सुंदर बाळ फावो केल्लें. ओलिविया म्हूण ताका आमी नांव दवरलें. आतां हांगासर आमकां आमचें म्हणलें सर्व आसा. हांगासरच आमी आमचें घरकाण गेलां. हें आमचेंच घर, आमचोच बंगलो. ह्या गांवांत कितलीं वर्सां जाय तर आमी रावयेत. ही आमची बडाय न्हय, खरोखर सत गजाल. आतां सांग आमकां डोरोथी तुज्या जिणये विशीं. तूं एक सुरीस आसाय आनी तें जयपूर तहसिला पयशिल्या एकसुऱ्या गांवांत. हृतिकान लावी लागीं सांगल्या प्रमाणें ताणें केन्नाच ताच्या बापयक पळोवंक ना या ताच्या विशयांत आयकोंक ना. बापयचे विशीं ताणें विचारचें प्रयत्न केल्लें तरी तुवें सांगोंक ना आयकय. तूं जाणाय आमी आमचे एकल्याच धुवेक तुमच्या माफ कर, तुमच्या न्हय, तुज्या पुता दितांव जाल्ल्यान तुज्या कुटुंबा विशयान समजोन घेवचें हक्क आमकां आसा. देखून दया करून सांग आमकां तुज्या कुटुंबा विशयांत. डोरोथीन लांब स्वास सोडलो. येदोळ हृतिका मुखार सांगनातली गजल हांगासर सांगोंक आसली. आपल्या जिविताची काणी हृतिका मुखार सांगचे संदर्भ मेळना जावं म्हणून ती केन्नाय आशेव नासली तरी तशें जाल्लें ना. ह्या वेळी आपल्या जिणये विशीं सांगत जायच आसलें आनी आपल्या जिविताची पानां उक्तीं करूंक ती तयार जाली.
म्हज्या विशयान सांगतना म्हाका उबें रावस जाय. डॉरथी उबी रावली. तिचो गळो फुमार जातालो, पूण ती रडली ना. हात बोळान दामून धरून आपल्या काळजांतलें तुफान सांबाळूंक उड्डाली. म्हज्या पुतान ऋतिकान ताच्या बापाय विशयान जायते फावटी विचारलें आसा तरी हांवें ताका कांय सांगिल्लें ना. कारण ताजें तावन लिपोवंक न्हय, बागार त्या वरवीं ताच्या मतीन दूख हाडची नाका म्हूण. आतां ह्या घडये ताच्या जिविताच्या बारीस गरजेच्या उंबरार तो आसतना ही गजाल सांगनासतना रावोंक जायना. आनी तुमकां कळयना तर तुमी हो संबंद स्विकार करचे ना कोण ना. आनी म्हज्या वरवीं म्हज्या पुताचें मन दुखोवंक आनी जिवीत पाड करूंक हांव खोशी व्हरिना. आनी देखून हांव म्हजी काणी सुडाळ आनी सारकी हांगासर सांगतां. हांव एका अनाथ आश्रयान जियेल्लें. म्हजो बापूय आनी आवय कोण म्हूण म्हाका कळीत नासलें. निराधारी हांव. आश्रयाच्या भायर उमकळिल्ल्या निराधारी पाळण्यांत कोणेंय म्हाका सांडून दावरली खंय. आश्रयांतल्या बऱ्या मनाच्या माद्रींनी म्हाका राखलें आनी सांबाळिल्लें, पोसुल्लें. शिकच्यांत हुशार आसली हांव बरींच शिकल्लीं. पळोवंक सोबीत आसली म्हूण लोक म्हणटालो. पूण अनाथ म्हणलो बिल्लो मात म्हज्या कपलार आसलो. अनाथ म्हणल्याची बंदड आसली. ही आमची समाज बारीस दळडिरी आनी असले चलयेक बऱ्यान जियोंक कश्टां जें करतात तें खरेंच जावन आसा. म्हाकाय तशेंच जाल्लें. अनाथाच्या बंदडेंत आसल्या म्हाका एका नावार्दीक आनी बऱ्या पाद्रीन म्हजें काजर ताच्या भावा लागीं करून दिल्लें. कुटाम रसूंक घर बांदूंक दमडे नासलेल्या म्हज्या दादल्याक एका बऱ्या फिरगजेंत विगार जावन आसलेल्या त्या पाद्रीन फिरगजेंतच एक जागो मोलाक घेवन घर बांदून दिल्लें. कुटाम रसूंक अवकाश दिल्लो. काजर जावन त्या घरा येताना म्हजें जिवीत बरें जातलें म्हूण हांवें चिंतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें म्हूण संतोसल्लीं. आश्रयांतल्या माद्रींनी तेंच म्हाका सांगलें. हांव खूश जाल्लीं. पाद्रीच्या करसार आमचें काजर गम्मतयान जाल्लें. ताणें पयशे करसिल्यात म्हूण लोकांक मात कळीक जावं नजो म्हणून कठीणायेची ताकीद ताणें आमकां दिल्ली. काजर जावन नव्यास घरा आयिल्ल्या म्हाका स्वतंत्रपणी जियोंक मेळटलें आनी सुखाचें जिवन मेळटलें म्हूण चिंतलें तरी जाल्लें वेगळेंच. म्हजो घोव पळोवंक दाटो मोठो दुकरा बरी आसलो. दुकराच्याच स्वभाव असो. नितळ्यान बारीस बुरसो, आरामीक आसतासोच म्हणा जाय. हांव आश्रयांत आयिल्लीं म्हूण म्हाका मानान केन्नाच ताणें देखल्लें ना. इल्लेशें चड उणें जालें जाल्यारय कांयच पाटीं फुडें पळयनासतना मारतालो, बडयतालो. पूण ताच्या थंय दादल्यापणाचें कितेंच लक्षण नासलें. इश्ट्या सारको असो अवगूण कळीत आसलेल्या पाद्रीन अनाथ आश्रमांत आसलेल्या म्हाका धरलें. काजर जाल्ल्या दिसातावन म्हज्या घोवान म्हाका आपडलें सयत ना. हांव सोबायेन उणी ह्या दादल्या थंय सैमीक उसांबळाय हाडूंक शकनासलीं तसलीं बिलकूल न्हय आसलीं. पूण म्हजो घोव मात्र इश्टोच जावन आसलो, दळडिरो पेटो तसो. मनशा जिवी एक मनजातच. अनाथ ह्या आबल स्त्री जाल्यारय सैमीक वडणी तिच्या कुडीच्या गरजां पैकी एक. म्हाकाय तशेंच जाल्लें. काजर जातना सैमीक वडण्याची आशा आसली ती काजर जाल्लीच निर्पळ जातना सगळींच कानशिरोवन गेल्लीं, देदेस पोर जाल्लीं. काजर जावन 6 म्हयन्यांनीच हांवें शेजारच्या एका वेगळ्या जातीच्या दादल्याक आरायिल्लेंच. जिवितांत पयले फावटी सैमीक वडणेची तान ताणें थांबयल्ली. ताच्या सांगाताच परतून परतून वेताना त्याच परिगतेंत हांव गुरवार जाल्लीं. 4 म्हयन्याची गुरवार आसतना
पास्कां पेस्ताच्या कुमसाराक हांव आमच्या फिरगजीच्या विगारा लागीं म्हणजे म्हज्या न्हवऱ्याच्या भावा लागीं गेल्ली. तो एकलोच विगार आमच्या फिरगजीचो. इतलो आपुरब्याचो शर्मावन दितालो गी. कितलेशे फावटी तो जिवो सांत तशें आमकां लोकां बगतलें, म्हाकाय बगतालें. म्हजी चिंतनाय अशी जावन आसली. पयलें म्हज्या धर्म पालना प्रकार हांवें कुमसाराक वसा जायस. दुसरें, कुमसार जातना आपूण कितेंय सांगन तरी याजाक भायल्या कोणायकी सांगचो ना म्हणली खात्री ह्या पातयेनी म्हाका आसली. कुमसारान म्हजें पाताक सांगलें. दुसऱ्या चल्याच्या सांगातान हांव गुरवार जाल्ली म्हूण ताका कळयलें. ताणें म्हाका आपसुलूसांव दिल्लें. देवान म्हजीं पातकां बक्षिलान म्हूण कुमसारांत भरवसो दिल्लो. हांव समाधानेन भायर आयिल्लीं. पूण इगर्जेच्या भायर तो म्हज्या खातीर राखून रावुल्लो. त्या वेळी ताचो चारो सगळोच बदललो. तो उसांबळ जाल्लो. ताणें म्हाका ताच्या घरा आपयल्लें. हांवें गर्भांत आसच्या त्या भुरग्याक जल्म दिवंक नजो म्हूण बेश्टायिल्लें. ताच्या भावाक म्हळ्यार म्हज्या घोवाक गर्भपात करूंक जाय जाली सर कुमक आनी पयशे दिता म्हूण ताणें बसयिल्लें. जल्म दिलो तर बरें जावचें ना म्हूण कठिणायेन बेश्टायिल्लें. इतलो बरो दादलो आसतना तुवें अशें करचें सारकें न्हय म्हूण तो पाद्री म्हणा लागलो. एका इजड्या संगी हांव जियेतां बापानो. हांवें ताचे लागीं परत उरलें. दादलेपण नातलो इजडो तो. हांव काजर जातना आश्याक भेट दिल्या एका याजकान म्हाका काजराची दोतोन दिल्ली. कुटाम रचतना म्हज्या दादल्याक ताच्या कुडीक एका स्त्रियेच्या संपूर्ण सांगाताची गरज आसा आनी ती हांवें थांबय जाय म्हूण तिलसिल्लें. तुमी जाणान बापानो, मनशाक कुडीक बूक आसता. सैमीक वडणेची बुकी आसा. ती विशेश बूक. तुमकां देवत मनशांक ती कळना आनी त्याच बुकेक हांव सांपडलें. आतां म्हज्या गर्भांत बाळ वाडोन आसा आनी ह्या गर्भाक नाश करूंक हांव शकची ना. पाद्री कठिणायेन तापयल्लो. ताच्या भावाक घात केल्ल्या म्हजें जिवीत पाड करतलो म्हूण बोबाटी लागलो. ताचें आदर्शपण आनी देवतपण संपूर्ण जावन पैंच जाल्ल्या बरी म्हाका भोगुल्लें. आपल्या भावा खातीर तो कितेंय करूंक फाटीं सरना तसो आसलो. हांव भियेलीं. हांव जाणा आसलीं जर तर हो पाद्री हांवें कुमसारांत उसारलें म्हज्या घोवा सांगात तर तो म्हाका जिवान दवरचो ना. फाटल्या दिसांनी कालीस चिल्लार कारणांक लागून ताच्या लागचे मार केल्ले उडासांत येतना आंग मिरमिरोंक लागलें. मुखले दीस आनी एका येमकोणान जियोवचें नाका म्हूण हांवें थंय थावन धांवोवंक येवजण घाल्ली. म्हजें अनाथपण उडासांत आयिल्लें. म्हज्या गर्भांतल्या म्हज्याच जिवाच्या जिवाक संवसार देखच्या पयलें मरोंक म्हाका नाका आसलें. म्हज्या पोटांतल्या म्हज्या भुरग्याक म्हाका वांचोवंक आसलें. हांवें मोग केल्लो न्हय. बगार म्हज्या कुडीच्या गरजेक पावलो सोलो काजरी जाल्ल्यान ताका हांवें म्हज्या संगी आपयिल्लें ना. आपयल्यारय तो येवचो ना म्हूण हांव जाणा आसली. परकी जातीचो तो. ताका तेदोळूच दोगां भुरगीं आसलीं, कुटाम आसलें. ताच्या कडेन हांवें कितेंय सांगिल्लें ना. हांव धांवलीं. सत सांगचें तर खंय वेचें म्हूण कळीत नासलें. पूण मनशा थंय मन घट आसल्यार आनी मतींत आसलें पोंता पाय जाय म्हूण चिंतल्यार वाटो आपापीच उक्त्यो जातात खंय. आनी म्हज्या थंय तशेंच घडलें. पयलें हांव म्हज्या आश्रयाक गेल्लीं. थंयसर आसले एकल्याच्या कुमकेन हांव जयपूर पावुल्लीं.
थंय म्हाका कोणेंगी कसेंगी तात्कालीक आसरो दिल्लो. धर्म खंयचो म्हूण हांवें देखुल्लो ना. एका गुरुवारी बायलेक एका देवळान जागो मेळिल्लो. तांणी म्हजो धर्म विसारलो ना. देवळान नितळ्याच्या कामाक हांव रावुल्लीं. गुरुवार स्त्री म्हणल्याक तांणी म्हाका आसरो दिल्लो. देव आनी धर्म म्हाका नांसू जाल्लो. फकत मनीस जावन वाचूंक आनी जिवोवंक हांव आशिल्लीं आनी जियेल्लीं. म्हाका चेरको जाल्लो. धर्म नाका म्हणल्या चिंतपान ताका हांवें हृतीक म्हूण नांव दवरलें. हृतीक म्हळ्यार सत्यवंत म्हूण अर्थ. मनशा मदें सत्यवंत जावन जियोवंक हांवें ताका शिकोवंक चिंतलें. हांव कारोवकर जाणा. जर तर त्या पाद्रीचें उतर आयकून हांव गांवांतच रावुल्लीं तर हृतीक म्हजो आसतो ना. जावंक पुरो हांवूय आसती ना कोण ना. डॉरोथीच्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. ताळो फुमार जालो तरी ताणें उलोवचें रावयल्लें ना. आतां हो हृतीक व्हड जाला, बळवंत जाला. तो म्हज्याच सवळेंत जियेला. धर्म आनी देव हाच्या सवळेन न्हय, बगार मनशापणाच्या अस्तित्वांत, मनशापणाच्या अस्मितायेंत. आज तसो तुमच्या चलयेच्या मोगार पडला. ह्या बंगल्यान रिगतना हांवें चिंतलें ताणें तुमच्या चलयेच्या मोगार पडोंक नजो आसलें म्हूण. पूण तशेंच जालां. तुमच्या अंतस्ताक आनी तुमच्या व्हडपणाक आमी लागीं रावोंकय शकना. जर तर म्हज्या हृतिकाची खुशी आनी संतोश न्हय जाल्लो तर हें काजर जावंक हांव सोडची ना. डॉरोथीन आपलीं उतरां रावयलीं. बोवारी तिणें पळयलें. सर्वां तिकाच पळयतालीं. म्हजो डॅडी बारीस शिस्तेचो मनीस आंटी. ओलिविया सवकास उलयलें. जिवितांत ताणें पाळिल्ल्या जायत्या तत्वां वरवीं तो इतलो जैतेवन जाला, गिरेस्त जाला. पूण म्हज्या आनी हृतिकाच्या मोगा संबंदांत ताची गिरेस्तकाय बिलकूल मदें येवची ना. तुमची गिरेस्तकाय आमकां नाकाय, डॉरोथी मदेंच उलयली. तुमी काजर जाल्यात तर तुमी स्वतंत्र जावन जियेजय. तुज्या जिविता काणयेंतलो तो पाद्री कोण म्हूण तुवें आमकां सांगूंक नाय, ओलिवियान आतुरायेन विचारलें. रुपर्ट गोंजालीस कितेंय सांगूंक उरडलो. पूण ताचो ताळो फुमार जालो. ताका उलोवंक जालें ना. डॉरोथीन उस्वास घेतलो. सांगोंक आसलें सत बलात्कारान ताका सांगोंक आसलें. मनादीक बाब रुपर्ट गोंजाल्वीस. सक्तांची दिश्ट रुपर्टाचेर गेली. कुडा भितर बारीस कठीणायेचें मौनपण बरोवन गेलें. देव बरें करूं.